हे रोड काडपाची हँगआउट हाडटालो तो भायल्यान पयलीं हँगआउट काडून आतां कितें जालां आतां सबंद जगाचो कचरो हांगा हाडटा कचरो दामराचे बॅरल आसा न्ही ते हाडून कळयल्या उपरांत तेजो कार्बन जाता टायरूय जळयता ते हवेन वयता तेजे दवा सकट ते सकयल येता आनी खुबशे लोक श्वास घेता आमी आनी हे रोग बी कॅन्सराचे बिचोले एरियेक बी चड वाडलेले आसा हे जावंक जायना म्हणून आमी तेजे कडेन हेजे पयलीं सिटींग जाली हांवूय आशिल्लो तेन्ना तो कितें करतालो पात्रांव कुंदन ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तो तेजे अंडरान कॉन्ट्रॅक्टरांचेर दिल्ले आसा इतलो प्रोडक्शन काडून दिवपाचें इतले हे आता तांकां हाडून बेश्टे तापयल्ले भशेन करताले आनी तुमचे ते आनी ही आतां प्रथा रातची जाता रातची कित्याक सगळे लोक न्हिदलेले आसता तेन्ना रातचे चड मेल्ट करता तो म्हणटा आमच्या कडेन उलोवंक सोदता आनी हे अशें तेणी एवरी टायम म्हाजे कडेन एकदां उलयल्यात 12 वर्सां पयलीं आपूण शिफ्ट करता पिसुल्ले फॅक्टरी वता कांयच जाल्लें ना आनी तो हांगा फक्त टायमपास करता तर आम्ही तांकां कितें विचारले की तुमचे कितले युनिट चलता पळय त्याचे मातशे कागदपत्र हाडा आणि तुमचो प्रोसेस तुम्ही करा हे आम्ही सगळे घेऊन पुलिसांकडे जेन्ना तक्रार केली तर पुलीस म्हणपाक लागले की कायद्यान वचपाक जाय कायद्यान आम्ही गेले आमच्याकडे कांयच जावंक ना कायदे जे आम्ही खंयच्या यंत्रणाकडे गेले खंयच्या गव्हर्नमेंट ऑफिसान गेले थंयच्यान आमकां कांय मदत मेळोंक ना कालूच हांव पोल्युशन बोर्डाकडे 2 दीस पयलीं उलयलो तांच्यांनी म्हाका सांगले चेअरमॅनान सांगले महेश पाटीलान सांगले की आपण इन्स्पेक्ट केला आणि मंडे नोटीस काडटा सो हांगा जर एक्झॅक्टली येवन पोल्युशन पळयल्लें आमकां एक लक्षात दवरात म्हाका किंवा आमच्या बिचोलच्या लोकांक खंयच्या धंदेकाराच्या आमी अगेन्स्ट ना पण आमच्या लोकांक त्रास जावन आमकां धंदे जाल्ले नाका आनी दुसरे जो धंदो आमच्या हांगा जाता तो लिगल जावचो जाचे इंडस्ट्रीन रजिस्ट्रेशन पोल्युशन बोर्डा बरोबर क्लियरन्स आनी सपोज एक जर युनिट आसा जाल्यार जर भितर एक युनिट आसा जाल्यार पेपर आसतले एक युनिट पण भितर लोकांचे म्हणणे आसा तिथे 4-5 युनिट आसात 7 युनिट आसात हांव सध्या त्याच्या ओनराकडे उलयल्लो आसा ही हॅज प्रॉमिस मी दॅट ही विल स्टॉप हिज वर्क फॉर 2 days हांव पुलिशेक सांगलेलें आसा की हांगा 24/7 पुलीस दवरा काम सुरू जावंक जायना जो पर्यंत आमचे सगळे पेपर वर्क क्लियर जाले आणि सगळे आमच्या लोकांचे जो पर्यंत डाऊट क्लियर जायना हांव तेचेर ठाम आसा हांव लोकां बरोबर आसा